डिमेलो वाडो आमचे हे कम्युनिटी सेंटर त्याचे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ली हा आणि आमचे मदीं आमचे सरपंच माय निकोल डेप्युटी सरपंच आणि हांगासरलो स्थानिक वॉर्ड मेंबर बाब सागर, वॉर्ड मेंबर बाब दिगा, वॉर्ड मेंबर बाब विश्वास, आमचो सेक्रेटरी हा आणि सगळे एवरीवन फ्रॉम GTDC द डिपार्टमेंट आय हॅव कॉल्ड बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट रेडी आणि फिनिशिंग टचेस हांगा ह्या दिसांनी दितात ते आणि ह्या 15 दिसांनी तरी आमी ते बिफोर रेन्स वी आर प्लॅनिंग टू इनॉग्रेट दीस. बरें म्हणटा ते हेल्थ सेंटर बऱ्यांतले बरें तुमकां आमच्या वेल्ला काणका लोकांक हांगा हेल्थ सेंटर मेवतले बालवाडी बिसायड्स कॉन्फरन्स आनी वयर बरें हॉल आणि मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर म्हणल्यार आमच्या महिलांक नाजाल्यार कोणाकूय हॉल पासून आपल्या बर्थडेक नाजाल्यार ल्हानशा फंक्शनाक जाय जाल्यार हे बऱ्यांतले बरे हॉल आमच्या गांवा खातीर ते रेडी जाता. कितलीशीच वर्सां इट्स गेटिंग रेडी अँड हियर एट लास्ट it's in the final stages. So I've called all of them, all the officials and the panchayat to do the final inspection today. आणि खरें म्हणल्यार मॅडमी खातीर हे आमच्या कम्युनिटीवर फुडें येयला. इतकी वर्सां खूब वर्सां ते बॅकआउट आसलेले. आमी सांगितलं मॅडमी हें जाय तें जाय म्हणून प्लॅन आसलो तो रिवायज केलो आणि मॅडमीच्या ज्या गायडन्सा खातीर हें बरें कम्युनिटी हॉटेल जाता आमकां. प्लस ताका हेल्थाची फेसिलिटी मेळटली आनी कसली इवन सुद्दां हॉल सुद्दां आहा पंचायतीन सुद्दां मेजरमेंट तिचोच हात आहा 100%. दुसरो हात म्हणल्यार 200% जालो आमच्या वाड्यान. आनी दुसरें म्हणल्यार हॉल हा महिला मंडळा खातीर खुबशे कार्यक्रम जातले फुडें आनी आमचे मॅडमीचे सदांच हे उद्देश आमी तिका सदांच फॉलोअप करतात पण ती एक्स्ट्रा फॉलोअप करता म्हणून आमकां बेगीन जाता. लेट जालें म्हणून कांय ना तशें पण तिचे फॉलोअप आयज तिणी पर्सनल इन्स्पेक्शन केलां. हांव खरेंच तिका देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा येयल्ल्या बद्दल आनी सगळे GTDC ऑफिशल्स आसल्या कारणान मातशें बेगींतले बेगीन जावचें आनी आमची गांवाची वेल्ल्या काणकाची उदरगत जातली फक्त मॅडमी खातीरूच हें मत. तर मॅडमीक देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तिणी खूब त्रास घेवंक हे मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल इन डिमेलो वाडो काणका. She has personally followed up with the files and that's why it's reached this stage. So really thank you madam and even to Michael sir bhi खूप फाटी येले inspection झाले सगळे झाले. So we really hope that it's looking very good and we are very happy because it will have a health center plus a balwadi सगळे हांगाच असतले आमच्या गावान. तर I would really like to thank you once again madam and hopefully we'll inaugurate it soon and start putting it to good use. Thank you. अरे आता हे पहिले डिस्कस करूया रे. हे घालून दे रे हे तोडलं हे करतात हे करतले इलेक्ट्रिक कनेक्शन तू वेगळ्याने पहिली करायला म्हणजे फाल्यां काम काय करायचं ऑक्युपन्सी एकदा असेल म्हाका सेपरेट